आणि BJP रिजेक्ट केली ही बघायचं तुम्ही न्यूज कॅरी करून पर्रीकराचे नाव काडपाक वचून कसोच तयार ना भाई म्हणटा आनी कितें म्हणटा भाई आमचो डिमांड आशिल्लो मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट ना जाल्यार न्यू गोवा एअरपोर्ट मनोहर म्हणटा इनकम्प्लीट नेम फॉर इनकम्प्लीट एअरपोर्ट BJPच्या वर्करांक करपाक बरें कितें न्ही भाई म्हणटा तें आज रेस्पेक्ट खंय कितें आहा हे पर्रीकराचें दुर्दैव म्हणटा तुमी हांव म्हाका दिसता हें गोंयचें दुर्दैव की जी रुलींग पार्टी एक मनशाच्या नांवान सरकार घडयना त्या मनशाचें नांव काडपाक आज बसता मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट म्हणजे डिमांड आशिल्लो BJP सरकारान रिजेक्ट केलो ते BJPच्या वर्करांक कळपाक लागलें बाब जेन्ना तुमी नांवाचें उलयता न्ही आयज तुमी बोमा वचून येयले काल तर बोमाचो एक तो बरो एजेड मनीस म्हणपाक लागलो की जेन्ना ते एक्विजिशन ऑफिसर येयले तेन्ना तांकां म्हणलें तेंच्यांनी म्हणलें की मेले ते गेले ते म्हणपाक लागले मनोहर पर्रीकराच्या नांवान दीस इज द इंडिकेटीव की जे मनशान खंयच्या देवळां खंयच्या गांवांत तो मंतर दिल्लो तो मेलो तो गेलो आज सरकाराचो एटिट्यूड आहा बोमाच्या इश्यूचेर हांवें परतो रेज केलो मुखेलमंत्र्याक तांकां मेळून तांचेर उलोवपाक कित्याक तयार ना आज कुणय माड्डोळ रायबंदर ओल्ड गोवा सांताक्रूज आक्षे हे सगळे गांव राखल्यात डायवर्जनान होच एक गांव खोल्ले आनी बोमान कित्याक डिस्प्यूट करून सकता सरकार हें कळना आनी मुखेलमंत्री त्या लोकां कडेन उलोवपाक सोदना